किती विषय किती सोल्युशन हाडला सर? आज आम्ही सीएमक मेळ्ळे तेन्ना आमकां सीएमान सांगला आपण फॅक्टरी फुडल्या वर्सा आपण चालू करता. आमी विचारले का आमी आतां ऊस हें करपाचो म्हणजे ऊस तेणी फुडल्या वर्सा आपल्या हितून फॅक्टरी हाडून घाला म्हणटा. तुमकां पयशे मेळटले तुमी ऊस आतां फाल्यांच्यान चालू करा अशें म्हणून फॅक्टरी आमी ऑर्डर दी म्हणलें आनी त्या प्रमाणे सीएम मान्य जालो आनी त्या प्रमाणे आमकां तें फाल्यांच्यान आमकां जे आमी कितें उलयल्ले मिनिट्स ते आमकां मेळटले रोखडे आतां. पण एरिया सर्टिफिकेट आता आमकां सांगलें न्ही आमकां एरिया सर्टिफिकेट पयलीं संजीवनी दिताली ती एरिया सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेटर सावन ती एरिया सर्टिफिकेट प्रत्येका दिवपाक चालू करता म्हळ्यार ते एरिया सर्टिफिकेट कितली कल्टिवेटेड केली त्या प्रमाणे आमकां बँकां लोनिंग करतात म्हणजे त्या लोनिंग घेवपाक आमकां एरिया सर्टिफिकेटची गरज आसता ती दीत म्हणल्यार आनी त्याच बरोबर ऊस संजीवनी फुडल्या वर्सा आमकां घेतलो म्हणटा तुमी नवे जमान ऊस लाया आनी हे ऊस लावपा खातीर तुमकां डायरेक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाय म्हणून सांगता आमकां. फुडल्या इथेनॉल बी तशें कांय न्हू इथेनॉल जावं तुगेलें हें जावं कितें म्हणजे खूब तरेन प्रोडक्शन थंय घेवपाचें आनी फॅक्टरी चालू जातली 24-25 आमगेलो ऊस हार्वेस्टिंगा खातीर घेतले हे तेणें आमकां आज सांगले कडेन आसा. आनी सीएमान म्हळ्यार की 3 म्हयन्यान विदीन 3 म्हयने भितर कॉन्ट्रॅक्टाचें कितें घेतलें म्हणटा कितें सांगलां 3 म्हयने टेंडरींग करतले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा आयच्या तारखेन ऑलरेडी रिक्वेस्ट फॉर पुटींग बीड ते ऑलरेडी त्याने आज जाहीर केला ऑलरेडी डिक्लेअर म्हणजे पेपराचेर ऑलरेडी त्याने दिला इश्यूड तेजी बी आयच्या मिनिट्सान त्याने नोंद घेतल्या. आनी आमची इतली मागणी आसली की आमकां संजीवनी परत खंयच्याय रुपान तरी परत चालू जावन आमकां शेतकऱ्यांक आपलो ऊस शेतींतलो माल म्हणजे शुगर कॅन थंय घालपा जाय आसलें ते आमकां अदर देन स्टेट गोवा हें आमकां परवडना तेन्ना गोंयांकूच आमचो क्रश जावपा ही आमची मागणी आसली. सबसिडी कितें चालू उरतली सबसिडी 5 वर्सां आमकां आश्वासन दिल्या प्रमाणे 5 वर्स सबसिडी मेळटली आनी 5 वर्सां नंतर आमकां सपोर्ट प्रायस मेळचे ना कारण जो कोण चलयता फॅक्टरी तो आमकां ती रेट दितलो FRP म्हणजे कशी इंडियन गव्हर्मेंट चलयता त्या प्रमाणे आमकां रेट. पण आता तुमकां सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळ्ळें हें सांगलें तितलें केलें आमी सॅटिस्फाय. आतां तुमी कितें विड्रॉ करता तुमचो स्ट्रायक? आमी आतां विड्रॉ करतले कारण हे लोकांक आमी थंय वचून सांगतले आनी आतां आमकां तेणी मिनिट्स दिल्या म्हणजे रफली आमी हाडल्या कितें ते मिनिट्स आतां परत आमकां हें करून टायप करून आमची सगळीं कितले जाणां बरोबर मिटींग जाली ते सगळे मिनिट्स तेणी दिता म्हणलें. तुम्ही आता स्ट्रायक कॉल ऑफ करता? ना भाई फोटो घेत